नमस्कार. म्हज्या कथेचें नांव आसा कन्यादान. केन्ना केन्ना हे एकेच गजालीचें इतलें वायट दिसता. आवय आनी बापायचें केन्ना पटलेंच ना, देखून तांणी आपणाक जाय तसले पार्टनर वेंचून काडले. हे सगळें म्हज्या जल्मा आदींच जाल्लें जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. पूण हांव मदींच कळमळ्ळें न्हय. अशें दिसता ह्या प्रश्नाची जाप सोदता सोदता सुटीच कित्याक आख्खें आयुश्य सरतलें. मोगाळ पप्पा आनी मम्मा, आयज हांव तुमकां दोगांकूय हें निमाणचें पत्र बरोवपाक बसलां आनी हांव हें पत्र नक्कीच पोस्ट करतलें. कारण ह्या मुखार हांव तुमकां पत्र बरोवपाक शकचें ना आनी तुमकां मेळचेंय ना, कारण तुमकां म्हजो पत्तो खबर आसचो ना. ह्या म्हयन्यांत म्हाका 18 वर्सां पुराय जातात. हें घडये तुमकां खबर आसत काय? दुबाव. आयज हांव कायद्यान सज्ञान जाल्लें आसा. म्हणजे हांव आतां निर्णय घेवपाक शकता आनी हांवें तो वेवस्थीत घेतला. पिरायेची 12 ते 18 अशी एकूण 7 वर्सां हांवें हांगा पंचगणीत मदर तेरेसाच्या हॉस्टेलांत काडली. आयज ती 7 वर्सां म्हज्या मुखार उबी आसात. पूण त्या पयलींचो काळ म्हाका घट्ट याद आसा आनी त्याच यादीचेर हांव हांगा कांय दीस जगलें. मम्मा, तूं दिसपाक कितली सुंदर. तुमचें जोडें विजोड दिसता अशें कांय लोक म्हणटा. मम्मा, तुका नाटकांनी मालिकांनी भुमिका करपाक ऑफर्स येताल्यो. पयलीं तूं फाटीं फुडें जाताली, पूण जेन्ना भेता अंकल आमगेर आयलो तेन्ना मम्मा तूं खूब बदल्ली. मागीर टीव्हीचेर मॅगझिनाचेर तूं दिसपाक लागली. पप्पा, इतल्या मेरेन तूं मम्मीचेर खूश आशिल्लो. मागीर ती फिल्मांत काम करपाक लागली आनी म्हजी मम्मी फकत टीव्हीचेर थिएटरांत दिसपाक लागली. उपरांत घरांत किजिलां वाद जावपाक लागले. मम्माचें रातचें उसरां घरा येवप सरोप येवप हें तुमकां सोंसलें ना आनी हेच खातीर पप्पा तूं आमकां पयस जालो. म्हजेर मम्मीचें लक्ष ना हे पिरायेचेर म्हाका आवयची चड गरज ह्याच मुद्द्या वेल्यान झगड्याचो आरंभ जातालो. हरशीं केन्ना वेळार ना येवपी तूं, हांव घरांत नोकरा बरोबर एकलेंच आसा देखून तूं सदांच बेगीन येतालो. पूण पप्पा, जेन्ना तुवें घर सोडपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना म्हजो हुस्को जालो ना. मागीर घरांत हांव, शांता, रामू आनी ड्रायव्हर सहीत हांच्या मदीं वाडपाक लागलें. पप्पा, मम्मा, आसूं त्यो गजाली. तर ह्या पत्राक हांव निमाणें पत्र इतलेच खातीर म्हणटा. हाज्या आदीं हांवें तुमकां दोगांकूय जायतीं पत्रां बरयलीं, फकत ती पोस्ट करूं नात. ती सगळीं म्हज्या डायरींत आसात. म्हाका ती संवयूच जाल्ली. मनांत आयलें वो तुमची याद जाली म्हणटकीर हांवें तुमकां पत्र बरोवप. पप्पा, हें तुका बरयल्लें पयलें पत्र. मोगाळ पप्पा, हांव हांगा पंचगणीत शिकता हें तुका कशें कळ्ळें? मम्मी सांगलें? तें शक्यूच ना, कारण म्हाका खबर आसा मम्मा तुजे कडेन उलयना. आमच्या रामानूच तुका सांगलें. पर तूं म्हाका मेळपाक आयलो. खूब बरें दिसलें, कारण तूं आख्खो दीस म्हज्या बरोबर आसलो. आमी खूब मजा केली न्ही. बोटींग केलें, हॉटेलांत जेवली, मजा केली. तुवें सांगिल्ल्या प्रमाण तूं म्हाका मेळ्ळो हें हांव मम्मीक केन्नाच सांगचें ना. पूण पप्पा, म्हाका असो अदीं मदीं मेळपाक यो. तूं हांगाच रावपाक कित्याक येना? म्हळ्यार हांगा हॉस्टेलांत न्ही आं, हें चलयांचें हॉस्टेल. जाय जाल्यार मोनिका आंटीक घेवन यो. तिका नाका जाल्यार हांव तुमच्या घरा रावना, हॉस्टेलांत रावता. पूण निदान आमी सद्दां मेळटलीं तरी. पप्पा, तुवें सांगिल्ल्या प्रमाण हांव दिसभर खूब अभ्यास करता. मागीर तुजो फोटो पळयता, गूड नायट म्हणटा आनी न्हिदता. तुजेंच पिंकी. मम्मा, मागीर हें पत्र हांवें तुका रडत रडत बरयलां. खूब दीस जाले त्या गजालीक. हें पत्र बरयतना हांव रडटालें. ताका ही पत्रा वयलीं अक्षरां गवाय आसात. आतां दिसता हांवें हें पत्र पोस्टान घालपाक जाय आसलें. पत्र पावना फुडें तूं येवपाची. मम्मी, वाच हें पत्र. मम्मी गे, काल रातीं हांव खूबच भियेलें. राती कडेन म्हज्या जिवाक बरें दिसनाशिल्लें. हात पांय दुखताले, पोटांतय खूब दुखतालें. राती कडेन जेवलें सुद्दां ना. तशेंच येवन न्हिदलें. पूण बरें राती सप्पन पडून जागे जाल्ल्या बरी जालें. म्हाका कांयच कळना जालें. म्हज्या रुमान दुसरें चली बेडता सामकें सुस्त न्हिदिल्लें. हांवें ताका ल्हवूच दिवो पेटयलो. तर सबंद हातूय रक्तान माकिल्लें. म्हजो फ्रॉक तोय रक्तान माकिल्लो. हांव सुमाराबायल भियेलें. म्हाका दिसलें चुकून ब्लेड वा सुरी हातुणाचेर उरली काय. पूण ना, तसलें कांयच ना. म्हाका चड भंय दिसलो. हांवें बेर्ताक उठयलें आनी म्हळें, बेर्ता, आतां हांव मरतां. म्हजी अवस्था पारखून तें मोठ्या मोठ्यान हांसपाक लागलें. हांव ताजेर तापलें. हांवें ताका सिस्टरीक आपोवपाक सांगलें. तें म्हणपाक लागलें, रातची 2 वरां जाल्यात, आतां सिस्टरीक उठप बरोबर न्ही. ताणें म्हाका सगळें समजावन सांगलें. मागीर हांव ताजेच कुशीक न्हिदलें. पूण न्हीद पडली ना. परत तुजी याद येताली.
दुसऱ्या दिसा म्हाका सिस्टरीन सगळें समजावन सांगलें. 4 दीस पिटी करपाक दिली ना. त्या दिसांनी म्हाका तुजी खूब याद आयली. तुका हुस्की बी लागिल्ली गे. मागीर मम्मा, ते उपरांत तूं एकदां आयली, पूण तुवें विचारलें लेगीत ना, पिंकी तूं व्हडलें जालें. ते उपरांत मम्मी, हें तुकाच बरयल्लें पत्र सामकें रागान बरयल्लें. म्हाका खूब राग येतकूच व्हडलें पत्र बरोवपाक जमना, जशें राग येतकूच चड उलोवपाक जमना तशें. मम्मी, म्हाका आदीं सावन दुबाव आशिल्लो, पूण म्हाका दिशिल्लें तूं म्हाका आपूणच्यान विश्वासान घेतली, जशें परी म्हाका पप्पान विश्वासान घेतिल्लें. पूण तुवें कांयच सांगलें ना. शेवटाक तुवें म्हाका आवडून आशिल्ल्या मेहता अंकला कडेन लग्न केलें. आनी म्हाका तें सगळ्यान निमाणें कळप तें वर्तमानपत्रा वयल्यान. अर्थान तूं व्हडली सिनेमा नटी. आपले चलयेक सांगची ना तें पत्रकारांक सांगतली. पूण पयलेंच आपूण जावन म्हाका सांगिल्लें जाल्यार हांव काय तुका नाका म्हणचें नाशिल्लें, आनी म्हणिल्लें जाल्यार तूं खंय आयकुपाची. पूण म्हाका सांगिल्ल्याचें समाधान मेळपाचें. सोड. काल राती एका इश्टिणीन पेपर घेवन म्हज्या रुमार आयली आनी म्हणपाक लागली, तुजी आवय मशहूर डायरेक्टर सुधीर मेहता हाजे कडेन लग्न जाली. हो पळय फोटो, आमकां पार्टी जाय. हांव तो फोटो पळयत उरलें आनी म्हळें, म्हाका खबर आसा. मम्मीन म्हाका पयलींच सांगिल्लें. मम्मा, हांवें पयलेच फावट फट मारली. म्हाका देव माफ करतलो गे. तुजेंच पिंकी. उपरांत 2 म्हयन्यान पप्पा जपानाक गेलो. मम्मीचें येवप खूब कमी जालें आनी एक दीस पप्पाची याद जावन तुमकां दोगांकूय एकूच पत्र बरयलें. मोगाळ पप्पा आनी मम्मा, काल एका इश्टिणे कडेन झगडें जालें. ते एक अनाथ चली, सुजान. एक दीस सांजची आमी अशीच बशिल्लीं. हांव सहज तुमच्या दोगां विशीं उलयतालें. म्हजी आवय नामनेची अभिनेत्री जाल्यार म्हजो पप्पा एक जागतीक किर्तीचो विद्वान. खरें तर सुजानाक दुखोवपाचो म्हजो निखालस हेतू नाशिल्लो. पयलें हें सगळें आयकून तें म्हणपाक लागलें, तूं लकी, तुजो आवय बापूय कोण तें तरी तुका खबर आसा. शिवाय ते प्रसिद्ध आसात. म्हाका म्हजो आवय बापूय कोण ना तें खबरूच ना. म्हाका दिसता हांवें हांगाच विशय सोंपोवपाचो. पूण पिशा सारकें तुमच्या दोगां विशीं उलयत रावलें आनी मागीर अकस्मात कितें जालें खबर ना. अचकीत सोरोप आंगार येवचो तशें तें म्हज्या आंगार आयलें आनी म्हणपाक लागलें, आवय बापूय आसून कितें उपयोग, ती तुका खंय घरा व्हरता. त्या परस आवय बापूय नाशिल्लें बरें. मागीर हांव ताजे कडेन खूब झगडलें. हांवें म्हळें, आतां आवय बापाय बरोबर ना जाल्यार कितें जालें. आवय बापूय आसा म्हणटकूच केन्ना तरी हांव फुडें वतलें काय तांचे बरोबर. तें खूब पिकार जालें. ताणें म्हळें, फुडल्यो गजाली सोड. हांव आवय बापूय नासून अनाथ, तूं आसून अनाथ. तुजो आवय बापूय तुका पयशे धाडटाच आहेत, पूण पयशांनी सगळें जाता. तुका हांगा एस जावन एकाय हॉलिडेन घरा वचूना. सिस्टरी बरोबर हॉस्टेलांत एकटेंच रावता. हाज्या वर ताजे कडेन म्हाका उलोवपाक जालें ना. हांव ओग्गी रावलें, कारण पोरू सिस्टरीन सगळें सामखाऱ्याक म्हाका विचारलें, तूं हे सुटयेन खंय वतलें. ह्या वर्सा सगळीं भुरगीं खंय खंय वतलीं. तूं वचना जाल्यार तुका एकल्या खातीर हांगा कितें तरी वेवस्था करची पडटली. हांव ओग्गीच रावलें. तिका समजलें, मम्मी खरेंच गे, त्या वर्सा हांव एकलेंच भूत कशें हॉस्टेलांत रावलें. फकत म्हाका जेवण दिवपा खातीर एकलोच कूक आसलो. तोय म्हजेर खूब फटफडटालो, कारण ताका म्हज्या खातीर रजा मेळूंक नाशिल्ली. पप्पा, मम्मी, हांव खरेंच अनाथ गे. हालींसरां तूं म्हाका मेळपाक येना, पूण एक पत्र तरी धाड गे. म्हज्या खातीर न्हय, पूण बाकीच्या भुरग्यांक दाखोवपाक तरी, कारण तांकां तांच्या मम्मीचीं पत्रां येतात. म्हज्या दर वाडदिवसाक हांवूय तुज्या नांवान म्हाका पोस्ट करता, कारण आमचीं नांवां त्या दिसाक बोर्डाक लायता आनी आयिल्लीं कार्डांय. म्हजो वाडदीस येता म्हळ्यार खरेंच म्हाका नाका जाता. मागीर तुका याद जाता मम्मी, ते उपरांत एका भेटेन हांवें तुका विचारलें, पप्पाचे केस धवे जाल्यात आनी ताका हालींसरां डायबिटीज जाता. म्हाका दिशिल्लें तूं तांकां वचून मेळटली, पूण ना. आतां हें म्हजें निमाणें पत्र जें हांव पोस्ट करतलें. अशीं जायतीं पत्रां बरयल्यात, पूण आसूं तीं. मोगाळ पप्पा आनी मम्मा, आतां हें पत्र बरोवन सोंपयतां. कांय दिसां आदीं आमच्या हेडमिस्टरीन हांगचो कोर्स सोंपपाक आयला म्हणपाची जाणीव करून दिली. आतां म्हज्या मुखार व्हडलो प्रश्नचिन्ह. हांव कितें करूं, खंय वचूं. फाटलीं 7 वर्सां म्हाका बेस्ट विद्यार्थिनी म्हणून मेळिल्ल्या इनामा खातीर म्हजो हांगा काल व्हडलो भोवमान जालो. रातचें गेट टुगेदर आशिल्लें. प्रोग्राम खूब बरो जालो. म्हजो भोवमान कोणाच्या हस्तुकी जावचो. मदर तेरेसाच्या हातान म्हजो गौरव जालो. त्या महामायेच्या स्पर्शान हांव पवित्र जालें. खऱ्यांनीच सांगता, ही संद आसूनय ह्या कार्यक्रमाक जे आयले नात तांचे सारकें दुर्दैवी मनीस दुसरे नात.
आणि तातूंत तुमच्या दोगांचो आस्पाव जाता. म्हज्यान आतां आकांताचो बदल जाला. मॅच्युरिटी म्हणटा ती वस्त हीच आसुये. मदर तेरेसाच्या त्या कार्यक्रमान भाशण केलें. सामकें ल्हान, व्हडलीं मनशां इतले उणें उलयतात हें म्हाका पयलेंच खेप कळ्ळें. तिच्या भाशणान म्हजेर खोल परिणाम जालो. हें वेगळें सांगपाची गरज ना. तिची उतरां आयकून म्हाका दिसलें इतले दीस म्हाका जें दूख भोगतालें तें कितलें ल्हान, कितलें फट. केन्ना केन्नाय म्हाका तुमच्या दोगांयचो जगण्याचो दुस्वास दिसतालो. तुमचें जगप हें आदत जगप अशें दिसतालें. कारण पप्पा, तूं बुदवंत, हुशार. तुवें तुमची बुदवंतकाय कसाक लावन गुणाचें चीज केलें. कितलें सुंदर तुमचें जिवन. तुमी आपल्या आपणाक घडयलीं आनी समाजा मुखार उबी केली. पूण जेन्ना हांगासरल्या मनशाच्या जिणेचेर नदर मारली तेन्ना मम्मा, पप्पा, तुमचें गिड्डेपण नदरेक भरलें. हांवें हांगा कितें पळयलें? ही मदर तेरेसा खंयची? ह्यो तिगेल्यो असंख्य अनुसायी सिस्टरी खंयच्यो? ह्यो खंय सावन आयल्यात? कोण युरोपची, कोण जपानची, कोण स्पेनची, कोण पुर्तुगालची, जाल्यार कोण इटालीची. तांगेलें आदलें आयुश्य नक्कीच सुखसोयीचें आशिल्लें. आपणालो प्रगत देश सोडून त्यो हांगा आयल्यात. त्यो आपणाक घडयतात काय आपणालें जिवन पिळून कोणाक संजीवनी दितात? तांच्या वावराक कितें म्हणपाचें? समाजसेवा? इतलें गुळगुळीत उतर वापरप बरोबर न्हय. इतली सोपी जाप म्हळ्यारूय ती बरोबर न्हय. समर्पीत जिविताचो एक आदर्श म्हाका पळोवपाक मेळ्ळो. खरें म्हळ्यार क्रिश्चन, हिंदू ही आमी दसयल्लीं लिबलां. दर एका बऱ्या मनशा मदीं हो अंश आसता आनी आसूंकूच जाय. पप्पा, म्हाकाय दिसतालें तुमचे सारकें वैभवी, झगझगीत, आलिशान जिवन जगचें. फुडाराक म्हजें उफाड प्रेम करपी एक सांगाती म्हाका मेळचो. कारण आयज वेर म्हजेर कोणेच प्रेम करूना आनी ताच्या बरोबर संवसाराचो रथ चलोवचो. पूण कांय निर्णय परिस्थिती घेवपाक लायता. हांव पयलीं येवजितालें तेन्ना म्हाका दिसतालें संवसारांत म्हजे इतलें दुख्खी कोण ना. म्हज्या दुख्खा कडेन दुसऱ्या कोणाचो हात पावूंक शकना. आतां म्हाका दिसता दुसऱ्याच्या दुख्खा कडेन पावोवपा खातीर म्हाका जितले सुंदर हात आसा तितले कोणाकूच ना. अहीक सुखान बुडोवन ते हात म्हाका मेळे करपाचे ना. कोणाच्या दुख्खान ते बुडल्यार हे हात ताक सार्थक जातलें. आतां हाज्या फुडें हांव कितें करतलें, खंय वतलें हें नक्की सांगपाक जावचें ना. पूण जंय आसतलें थंय तुमचें पिंकी फाटलीं 7 वर्सां सारल्यात ताच्या परस नक्कीच सुखान आसतलें. आतां हांव पूर्ण स्वतंत्र जालां. म्हज्यो आतां पालकां कडल्यान, समाजा कडल्यान कसल्योच अपेक्षा नात आनी जे अपेक्षा नासतात थंय दुख्खय नासता. कारण सगळें दुख्ख अपेक्षा भंगाक लागून निर्माण जाता. आतां मेरेन म्हाका दिसतालें हांव एकटें आसा. पप्पा, मम्मी म्हजे कोण नात. पूण आतां दिसता अख्खी मानव जात म्हजी. पत्र सोंपयता, जाप धाडूं नाकात आनी खंय धाडटलीं. आजूच हांव ह्या ऑस्ट्रेलियांतल्यान भायर सरतां. 7 वर्सां आदीं मम्मीन हाताक धरून हांगासर हाडून सोडिल्लें. आयज हांव कोणाक तरी मायेचो हात दिवपा खातीर भायर सरून वतां. नाय जाल्यार म्हाका खंय दवरचें, कितें करचें हो तुमच्या मुखार व्हडलो प्रश्न. कारण तुमकां आनी म्हजो कसलोच त्रास जावपाक नाका. म्हाका मेळपाचो लेगीत. मम्मी, आतां तूं चड सुखी रावतली. आनी पप्पा, तुमकांय म्हाका मेळपाक येवपाचें कश्ट ना. आनीक एक गजाल, ती खूब म्हत्वाची. पप्पा, मम्मी तुमकां याद जाता तेन्ना आमी तिगांय एकाच संवसारांत नांदतालीं. खंयच्या तरी एका सुखाच्या खिणार मम्मीन काय पप्पान कोणें तरी याद जायना पूण दोगांयनी एकमतान एका मुखार म्हणिल्लें आमच्या पिंकीचें कन्यादान आमी व्हडा उमेदीन करुया. हरशीं तुमचीं उतरां केन्ना घाळ वचनात. पूण त्या खिणाक वात्सल्य नांवाच्या भावनेन तुमचो घात घेतिल्लो आनी तुमी तशेंच उलोवपाक पाविल्लीं. सोड, पूण हांव फकत आयज त्या प्रसंगाची तुमकां याद करून दितां. कारण पप्पा आनी मम्मी तुमकां घट्ट याद आसतली. मम्मी, तुवें एकदां म्हणिल्लें शिक्षण पुराय जातकच हें हॉस्टेल सोडटा तेन्ना आपूण ह्या हॉस्टेलाचें संस्थेक व्हडलें डॉनेशन दिवपी. पप्पा, तूं हांगासर आयिल्लो तेन्ना हांगासरलें वातावरण पळोवन तुवें प्रभावीत जाल्लो आनी तुवें म्हणिल्लें ह्या संस्थेक म्हाका डॉनेशन दिवपाक जाय. केन्ना आनी कितलें दिवं तें सांग. आयज हांव हें हॉस्टेल सोडटां. पूण मम्मी, पप्पा, तुमच्या वेगळ्या डॉनेशनाची संस्थेक गरज ना. कारण तुमी दोगांयनी आपणाली धूव खऱ्या अर्थान ह्या संस्थेक दान केल्या. खऱ्या अर्थान म्हजें कन्यादान जालां आनी तुमी तें केलां. तुमकां खूब पुण्य लाभतलें. तुमचेंच पिंकी, ना, सिस्टर प्रगती.